हैल्यां बापा तुझे चरणी तुझ्या स्तुती आराधना हैल्यां बापा तुझे चरणी तुझ्या स्तुती आराधना देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 जिजुराया मोघाळिष्ठा करता स्तुती आराधना जिजुराया मोघाळिष्ठा करता स्तुती आराधना जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 पवित्रत्म्या पारक्लीता करता स्तुती आराधना पवित्रत्म्या पारक्लीता करता स्तुती आराधना आत्म्यान रावताय कृपेन मोरताय सर्पण करता नमस्कार आत्म्यान रावताय कृपेन मोरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 Hallelujah. हर गान जिसो अगलाप जिसो स्तुति जिसो आराधन जिसो वंदन जिसो जय जय तुका सुमियान जिसो Hallelujah, 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 Hallelujah. हर गान तुका सुमियान जिसो अगलाप तुका सुमियान जिसो स्तुति तुका सुमियान जिसो आराधन तुका सुमियान जिसो वंदन तुका सुमियान जिसो जय जय तुका सुमियान जिसो होसाना तुका सुमियान जिसो नमन तुका सुमियान जिसो वंदन तुका सुमियान जिसो प्रणाम तुका सुमियान जिसो होगळसितांव तुका सुमियान जिसो वर्णितांव तुका सुमियान जिसो शाबास की तुका सुमियान जिसो वैभव तुझो सुमियान जिसो आराधन तुका सुमियान जिसो आराधन तुका सुमियान जिसो मोगळा सुमिया ह्या सकाळींच्या वेळार तुझे आराधन करूंक तुझी स्तुती करूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या तूं आमचो देव तूं आमचो रचणार तूं आमचो पोसणार तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुजो मोग तुवें आमचे थंय उगडापो केलाय तूं आमकां राखताय सांबाळताय आमच्या कश्टान वरांनी पिडे शिडे वेळार तुजो सांगात आमकां दिताय आज आमी तुज्या सांगातपणांत रावोंक आशेताव आयच्या ह्या बागी दिसा सोमेस्त पिडेस्त भावा भयणी खातीर विशेष रितीन मागोंक आमी आशेताव आज आमी जागतीक पिडेस्तांचो दीस संभ्रमत आसतना आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत शेजारा आस्पत्र्यांनी कश्टो नासच्या सोमेस्त पिडेस्तांक तुज्या हातांत आमी समर्पून दिताव तुजी खुशी वयतर तांकां बऱ्या भलायकेचें देणें लाभय आमी तुका अर्गां दिताव आयच्या ह्या दिसा आमकां येतोळ म्हणसर बऱ्या भलायकेन सांबाळल्या खातीर हें भलायकेचें देणें तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणें भलायके बरी जावन जियोवच्याक आमकां तुजी कृपा आदार दी तुज्या सांगातपणांत रावोंक आमकां तुजो आदार लाभय सदांच तुजी स्तुती करूंक तुज्या मोगांत आमी रावोंक बोगसण्याच्या स्पिरितान आमच्या कुटुंबांत शेजारा जियोवच्याक आमकां तुजी कृपा लाभय हें मागणें आमी करताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या न्हू सोमयाचो सांगात सोदून आमी हांगासर आयिल्ल्या त्याच सोमयाची स्तुती करूंक ताच्या सांगातपणान सदांच रावच्याक एक कन्नड गीत आमी गावन त्या सोमयाचो सांगात आमी सोदया ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ आराधने आराधने येसुवे मुझ्या उपरांत हें गीत तुमी गावचें तुमच्या धाकट्या बुकांनी पान 16 ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య 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 ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಫಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಹಸಿವಿಲ್ಲಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ आराधने येसुविगे. आमची जबाबदारी आम्ही तुका आराधन करताव. आम्ही तुका आराधन करता. आम्ही तुका आराधन करताव. उंड्या रुपार करोस अजाराच्या दैवीक वैजा 10 जाणां कोटकारांक गूण केल्ल्या सोमया जेजू. केप्यांनी आयकाशें केल्ल्या सोमया जेजू. मोन्यांनी उलयशें केल्ल्या सोमया जेजू. तोंट्यांनी सलाशें केल्ल्या सोमया जेजू. मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्या सोमया जेजू. शतापतीच्या साकराक गूण केल्ल्या सोमया जेजू. जायराच्या दुवेक गूण केल्ल्या सोमया जेजू. पेद्रोच्या सासूमाईंचो ताप गूण केल्ल्या जेजू. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गूण केल्ल्या सोमया जेजू. जल्मान कुर्डो बार्तिमेवाक दिश्ट दिल्ल्या सोमया जेजू. हार मारिल्ल्या गूण केल्ल्या सोमया जेजू. विधवीच्या पुताक जिवंत केल्ल्या सोमया जेजू. देवसाराच्या बांदपासांतले गूण केल्ल्या सोमया जेजू. नाल्कोतीच्याक बरें केल्ल्या सोमया जेजू. वादळांतले शिसांक बचाव केल्ल्या सोमया जेजू. आकुडलेल्या आताच्याक बरें केल्ल्या सोमया जेजू. गेनेसरांतल्या पिडेस्तांक गूण केल्ल्या सोमया जेजू. कानानगान स्त्रियेचे दुवेसो देवसार दावडयल्ल्या सोमया जेजू. बेसाइदाच्या कुर्ड्याक दिश्ट दिल्ल्या सोमया जेजू. भुरग्याचो देवसार सोडयलेल्या सोमया जेजू. लाजराक जिवंत केल्ल्या सोमया जेजू. आमकां हर एकल्याक भलायकेन सांबाळिल्ल्या सोमया जेजू. कष्टा वेळार सांगात दिल्ल्या सोमया जेजू. तुझ्या आवय मोरयेक आमची आवय कर दिल्ल्या सोमया जेजू. आमच्या बावडताच्या जिवितांत आमकां गटाई दिल्ल्या सोमया जेजू. साक्रामेंता मुखांतर आमचें जिवीत ग्रेस्त केल्ल्या सोमया जेजू. आमची जतन घेतिल्ल्या सोमया जेजू. आमच्या सांगाता सदांच आसतलो म्हणून बरवसो दिल्ल्या सोमया जेजू. एक घडी बोर मौन रावया.
आमच्याच काळजांतले उले मौनपणी सोमयाक समर्पिया. मोगाच्या नो आम्ही हांगासर सोमयाची स्तुती करना साव ह्या घडये त्याच सोमयाच्या अपवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवया. तोच सोमी ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र आमकां कृपेन भरता, आमकां घटायेन भरता, आमची पिडा शिडा सोसूंक सोसणीकाय दिता. तोच पवित्र आत्मो स्वताचो पवित्र आत्मो ताची कृपे जर ह्या घडये हांगासर हजर आसल्या आम्हा सर्वांचेर वाळाशे करून दी म्हूण आमी मागया. तो आमचे एक रितीचे बेम पयस करता. ह्या घडये आमी आमचे दोळे धांपया, आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. पवित्र आत्म्याचें हें गीत गायत आसतना आनी पवित्र केल्लें उदक तुमचेर शेणायत आसतना त्याच पवित्र आत्म्याक उलो मारा तुमच्या काळजांत धांवन. कितें दूख बेजाराय तुमच्या काळजांत आसा, कोणा खातीर मागता म्हूण तुमी हांगासर बसोवन आयल्यात, तांचो सगळ्यांचो उडास काडन पवित्र आत्म्याची ससाय विशेष रितीन मागया. पवित्र आत्मो आमचे थंय देवून येत आसतना ताच्या सक्तेन बळान बरोवन दी, ताचो स्पर्श आमकां हर एकल्याक ह्या घडये फावो जावं दी म्हूण खालतेपणीन मागता आसतना त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी मागया. सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तू मोगासरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तू मोगासरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तू मोगासरी. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नीतीच्या सूर्या उसवार पांकय. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नीतीच्या सूर्या उसवार पांकय. सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तू मोगासरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तू मोगासरी. दैत्याच्या आत्म्या फेमोचे धांवडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत म्हजी निवराय. दैत्याच्या आत्म्या फेमोचे धांवडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत म्हजी निवराय. सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तू मोगासरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तू मोगासरी. हालेलू हालेलू हालेलुया. हालेलू हालेलू हालेलुया. हालेलू हालेलू हालेलुया. हालेलू हालेलू हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती करा तुमच्या सूत्रांनी. अर्गा जेजू, ओगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधना जेजू, वंदन जेजू. जीसस जीसस जीसस, टच जीसस, हील जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचे उतर ह्या घडये आमी आयकोवया.
मार्काच्या सुवार्तेंतलें वासाब अध्याय 10 ओळ 40 आनी 47. अशें जेजू आनी ताचे शिस एरिकोक येवन पावले. उपरांत एरिकोतावन आपल्या शिसां सांगता तो भायर सरून वेताना लोकांचो व्हडी एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदुआं तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. नाजरेताचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकत आस. दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड दाम म्हणून बेस्तायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेदुआं जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस कुर्ड्याक आपोवन म्हणालें दैर घे उठ तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सट्ट करून उठोन तो जेजू सरशें आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें गरीज जाय म्हूण ताय तूं. तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो वच तुज्या बावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतार घे. वाकणणी तुका क्रिस्त. दयेकन बसा. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, कुर्डो बार्तिमेव तिमेवाचो पूत बार्तिमेव ताचे थंय बावार्थाची दिश्ट आसली. तो एक सादो भिकारी ह्या भीक मागचो वय जाल्यार जेजू विशान ताणें आयकल्लें. जेजूक ताणें पळोवंक नातलें कित्याक तो ताका दिश्ट नातली. दोळ्यांच्या दिश्टीन ताका जेजूक पळोवंक साध्य जावंक ना. ह्या रांताव ताणें जायतें आयकल्लें आनी तो एक संदर्भ ताका फावो जालो. दैर घेवन तो आयलो देखून ताणें दैराचो संकेत जावन बोब मारली. दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हूण जेजूक ताणें उलो मारलो. आनी ह्या ताच्या पयणार जायत्यो अडकळी ताका आयल्यो. अडकळी जेजूच्या शिशांत तावन दुसऱ्यां तावन न्हय. थोडे फावटी आमी पळयता अडकळी येवच्यो आमच्यात तावन आमच्या भितरल्यान तावनूच आमकां अडकळी येतात. कुर्ड्या बार्तिमेवाकी ताच्यात जेजूच्या सांगात्यां तावनूच अडकळी आयल्यो. ताचे शिस म्हणाले ताका बेश्टावंक लागले वगेत बस तोंड दाम आमच्या मेस्त्रीक तूं विराराई करनाका या ताका डिस्टर्ब करनाका अशें म्हूण तांणी सांगलें. पूण जेजू कळीत आसलें ह्या आमच्या भावाक दिश्टीची गरज आसा आनी ताचे थंय बावार्थाची दिश्ट आसा म्हूण जेजूक कळीत आसलें. देखून तो म्हणालो जेजून ताका विचारलें तूं म्हजे तावन कितें आशेताय. आनी तो कुर्डो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. ताच्या दोळ्यांक दिश्ट नातली पूण ताचे थंय बावार्थाची दिश्ट आसली. जेजूच्या सुत्रांनी आमकां स्पश्ट सांगता. जेजू ताका म्हणालो वच तुज्या बावार्थान तुका गूण केलो. ताचे थंय बावार्थाची दिश्ट आसली. दोळ्यांची दिश्ट नातली जावंक पुरो. ताच्या बावार्थाच्या दिश्टीक लागून ताका कुडीची दिश्टी फावो जाली. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज ह्या आराधनाक सांगाता मेळिल्ले आमकां अरी एकल्याक दोळ्यांची दिश्ट सारकी आसा. थोड्यांक इल्लीशी सारकी ना जावंक पुरो पूण सदांच आमकां दोळ्यांची दिश्ट सारकी आसा. पूण आज हांवें आनी तुमी जेजूचें आराधन करता आसतना आमकांच विचारूंक जाय म्हजी बावार्थाची दिश्ट कशी आसा गी म्हूण. दोळ्यांची दिश्ट आसा जावंक पुरो देवाक अर्गां दिवया. कित्याक आमी देवान रचुल्लो सोबीत संवसार ताची प्रकृती पळोवंक शकता. पूण आज आमी आमकांच विचारया बावार्थाची दिश्ट म्हजे थंय कितली आसा. म्हज्या बावार्थांत हांव कितलो घट आसा. देखून साबार फावटी आमी मागता पूण मागल्लें आमकां मेळना. देखून आमी निराश जाता कित्याक देव आमचें मागणें आयकना. आमी पिडेस्तां खातीर मागता. आज पिडेस्तां खातीर विशेश रितीन मागचो दीस कित्याक आमकां मेळना. कित्याक कश्ट निराशपण अशें आमी चिंतून कांगाल जाता देदेस्पोर जाता. पूण जेजू आज आमकां सांगता हांवें आनी तुमी हर एकल्यांनी बावार्थाची दिश्ट घट करी जाय. कितल्या चड मापान आमी बावार्थाची दिश्ट घट करता बावार्थान घट जाता तितल्या चड मापान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देव अजापां करूंक शकता. अद्भुतां करूंक शकता. आपडूंक शकता. बार्तिमेवा थंय तसली दिश्ट आसल्यान जेजून ताका आपडलें
आनी आपोडुल्लो तो बार्तिमेव एक मिशनरी जालो. जेजूचो फाटलाव करून गेलो. जेजू उपरांत कितें जालें आमकां कळीत ना, पूण मार्काचो वांचेल आमकां सांगता तो जेजू फाटल्यानच गेलो. फाटल्यान येचें म्हळ्यार कितें, जेजूचो फाटलाव ताणें केलो. जेजू केल्लें ताणें, जेजून ताच्या जिवितान केल्लें तें बरेंपण सगळ्यांक सांगून तो गेलो. आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवात हांव जायतें बरेंपण लाभलां. आमच्या जल्मात हांव येदोळपड्यांत अंतांनी देव आमकां राखून सांबाळना येयला. तर आमी आज उपकारी मनान देवाक अर्गां दिवंक जाय. केवळ आमच्या सालत्या थोड्या गरजां खातीर मागचें न्हय, आमी आज देवाक अर्गां दी जाय. येदोळ म्हणसर देवान म्हाका आनी तुमकां राखलां आनी सांबाळलां. जायत्या जाणांक संकश्ट आयल्यात, पिडा शिडा आयलां, निरासपण आयलां. तांच्या मोदय म्हाका आनी तुमकां देवान राखलां जाल्यार, सांबाळलां जाल्यार आमचें काम पेल्याक बोरवोशान भरचें. देखून आमी आज बोरवोशाचे मिशनरी जावंक आसा. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी परतून आनी परतून बोरवोशा विशांत आयकत हांव. सोमिया आमचो बोरवोसो चडय. सोमिया आमच्या बोरवोशांत आमकां निराशी करिनाका. बोरवोसो आमकां निराशी करिना म्हणून सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्लें 5व्या अध्यायांत 5वी ओळ आमकां सांगता बोरवोसो आमकां निराश करिना. तर आमी बोरवोसो सांडचो न्हय. पळया त्या कुरडो बार्तिमेवा थंय, ताचे थंय बोरवोसो कांय उणो नासलो. देखून बोरवोशांतच आसलो तो. ताच्या बोरवोशाक लागून ताका भावार्थाचें देणें मेळ्ळें. त्या बोरवोशान तो तीर रावलो आनी ताका जेजून आपोडलें, गूण केलें. आनी आज आमी विशेश रितीन पिडेस्तां खातीर मागता आसतना आमचो बोरवोसो उणो जावचो नाका. दिसान दीस जेजू थंय आमचो भावार्थ बोरवोसो चडया. बोरवोसो एक निरंतर प्रक्रिया. आमच्या जल्मात हांव मरणा पर्यंत हो बोरवोसो आमी जिवो दवरूंक जाय. ऑनगोईंग म्हणटात. हो बोरवोसो उणो जावचो न्हय. बोरवोसो कितलो चड आमचे थंय आसा तितल्या चड मापान आमचो भावार्थ घट जाता. देखून आमी आज विशेष रितीन ह्या आराधनाक सांगाता मेळ्ळी. जेजूची कृपा मागया. आमचो सोमी आमच्या सांगाता सदांच आसा. आमी एकसुरे न्हय. कशें ताणें कुरड्या बार्तिमेवाक आपोडलें, गूण केलें. म्हाकाय तुवें बरें जावं खुशी आसा म्हणून जेजून सांगलें. आनी तोच जेजू आज आमकां हर एकल्याक सांगता, म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, तुवें बरें जाय म्हणली म्हजी आशा. देखून तूं भावार्थान घट जा. निराश जायनाका, कंगाल जायनाका. हांव तुजे सांगात आसा. देखून निराश आमी जावचें नाका. त्याच बोरवोशांत जियोंक आमी प्रयत्न करया. आनी तसो जेजू सबार जाणांक गूण केल्लो आज आमकांय ताच्या वेळा प्रमाणे तो आमकां गूण करता. देखून आमी ताचे कडेन वत्ताड घालचो नाका, पूण भुरग्या सारक्या मनोभावान ताचे थंय या. आज आमचे हर एकल्याचें मागणें जावं दी. सोमिया आमचो भावार्थ चडय. आमच्या भावार्थांत आमी कांगाल जाल्या. आमचो भावार्थ अस्कस जाला. ह्या संवसारी जिवितांत आमी हेरां संगतींनी इल्लें वळवून जाल्यार हांव जावंक पुरो लौकीक संगतींनी. पूण सोमिया आज हांव आनी तुमी भावार्थांत अस्कस जाल्या. आमचो भावार्थ चडय. आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत आमकां तुजो आदार लाभय. सांत पावलोक जेजून असली सुकृपा दिल्ली. देखून तो सांगूंक शकलो, वेन आय एम वीक देन आय एम स्ट्रॉंग. केदाळ हांव अस्कत त्या दाळ हांव बळवून जाता. तुजी कृपा म्हजे थंय आसल्यार पुरो सोमिया म्हूण तो मागा लागलो. युअर ग्रेस इज सफिशियंट फॉर मी. आज आमी तशेंच जेजू लागीं सांगया, जेजू तुजी कृपा म्हज्या जिवितांत आसल्या पुरो. सोमिया तुजी कृपा म्हज्या कुटुंबांत आसल्या पुरो. तुजी कृपा म्हज्या वाड्याच्या म्हज्या भावा भयणी थंय आसल्यार पुरो. सगळें बरें जातलें. असल्या मनोभावान जेजू थंय रावूंक आमी प्रयत्न करया. आनी जेजूची जिवीत दिवची उतरां हर एका दिसा वाचूंक नियाळूंक प्रयत्न करया. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सांगत आसतलो संवसाराच्या आखेर पर्यंत. मातेवाचो आंजेल अध्याय 20 आनी 8 ओळ 20. ही उतरां आज आमकां प्रेरणाची जावं दी. आमचो सोमी आमचे सांगात आसा. आमचे सांगाता समकता. देखून ताका आमी इमॅन्युएल म्हणटा. देव आमचे सांगाता. तसो देव इमॅन्युएल जावन आमचे सांगाता हर एक दिसा आसा. न्हय केवळ आतां, हर एका जिविताच्या हर एका घडितांनी तो आमचे थंय आसा. प्रत्येक जावन आमकां कश्ट, पिडा शिडा, निरासपण, हेरांत बेजाराई मेळटा आसतना ताचें
हजारपण चडीत मापान आमकां भोगूंक मेळटा देखून ताचें जिवीत आमचे थंय पळोवंक आमी प्रयत्न करया आनी ताच्या सांगातपणांत दिसपट्टें जियोंक प्रयत्न करया. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. आमच्या जिवितांत जेजून जल्मांत हांव येदोळ पर्यंत केल्लें बरेंपण नियाळूंक प्रयत्न करया. कुटुंबांत जल्मोवचें भाग ताणें फावो केल्लें त्या दीस तावन आमी वाडोवन आयल्या. पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांत आमचे थंय आमच्या आवय बापूयचो भावार्थ पळोवन आमकां पवित्र स्नान दिल्लें. त्या दीस तावन आमी वाडोवन येता आसतना आमच्या आवय बापूयच्या मार्गदर्शनान मोदोरणीच्या प्रोत्साहन आमी भावार्थांत वाडल्या आनी तो वाडिल्लो भावार्थ आमी कसो जियोन आसा. विविध संस्कारा मुखांत्र जेजून आमची भावार्थाची जिणी ग्रेस्त केल्या पूण त्या कृपेंत आमी कितलें रावून आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया. जेजूक आमी अर्गां दिवया. पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर सोमयाची बेसांव आशिर्वादां आमी मेजूंक आमकां आमच्यान जावचें ना. काउंट इज ब्लेसिंग्स वन बाय वन म्हणटा हांव. ताची ब्लेसिंगां काउंट करूंक गेल्यार वरां म्हयने हप्ते पावचे नात. तितलीं बेसांवां कुर्पे जरी आमचे थंय ताणें वळयल्यात तर आमच्या जिविताचेर एक नदर घालया. आमची अस्कत कांय उणेपण एक घडी भर आमच्या मोती काडया. जायते फावटी आमी सोमयाच्यो वाटो सांडून आमच्या वाटांनी फुडें गेल्या. आमची भावार्थाची दिश्ट अस्कत जाल्ल्या वरवीं आमी आमच्याच उणेपणान जियेल्या. संवसाराच्या संगती फाटल्यान गेल्या. बरें करच्या बदलाक साबार फावटी हेरांक आमी वायट केलां. हेरांचो मोसोर केला. हेरां विशयांत अपप्रचार केला. वाड्यांत शेजारा मोगान जियोंक आमी सोलवल्या. कितलेशा वर्सां जावन आमी आमच्या शेजाऱ्या लागीं राग दवरनासा जाल्यार आमकां सोडतोड करूंक आनीक धैर्य पावना, मोन ना. वायट सक्तींक आमी बली जावन आसा. वायटांत आसा. पथकां वयर पथकां आमी आदार नासा. पेल्यांक आमी दूख दिल्या, बेजाराय दिल्या. म्हजी क्रिस्तांव जिणी बरी करून जियोवच्यांत आमी सोलवल्या. भावार्थाच्या जिवितांत साबार फावटी आमी आळसाय दाखयल्या. बरें करूंक जायते संदर्भ आमच्या जिवितांत आसले जाल्यार ते आमी वगडावन काडून गेल्यात. आनी कितें बरेंपण थोडे मटी केलां जाल्यार आमी आमचें नांव येवच्या खातीर केलां. जेजू बरी खालतें जावंक ना. सेवेच्या मनोभावान जियोवच्यांत साबार फावटी आमी सोलवल्या. कुटुंबांत भुरग्यांक बरी देख दिवच्यांत आमी वडिलां सोलवल्या. जेजूचो मोग साबार फावटी तांकां दिवच्या बदलाक संवसाराच्यो वस्तू तांकां आमी दिल्यात आनी तांचें जिवीत पाड केलां. पश्चाताप पावया. आमी कुटुंबांत जियोवची भुरगीं साबार फावटी वडिलांक आविदेय जावन चल्ल्या. आमी कुटुंबांत जियोवचे युवा जण साबार फावटी आवय बापूयच्या मार्गदर्शनाक पाळो दिनासतना आमची सुखुशी करून आमी जियेल्या. तर आमचे थंय परिवर्तनाची गरज आसा. कोणातय न्हय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ह्या आराधनाक सांगाता मेळिल्ली जेजूची कृपा मागया. जेजू काकुळतीचो सागर ताची काकुळत निरंतरी आमचे थंय तो वळयत आसा. आमचें काळीज मोन उक्तें करया. ह्या घडये कसली अस्कत काय तुमच्या जिवितांत आसा, उणेपण आसा, पथकां आसात, ह्या घडये काळजांत उसारा. संद्राप मेळटा आसतना बरें सुटावें गुमसार जाया. तो जेजू ताची काकुळत आमचे थंय वळयता. तो आमचे थंय एक नवें काळीज आनी नवो आत्मो तो घालता. एक घडी बरो आमच्या जिवितांतलें उणेपण आमी आदारलेलीं खंयचीं पथकां जावं दीत ती आमच्या मोती काडया आनी जेजूची काकुळत ह्या घडये मागया. तस्सो जेजू आमची एक पथकां बोगसून दी. वायटांत हांव भायर येवची कृपा आमकां लाबोवन दी. सर रितीच्या तेंते सामांक आमी वळाक जायनासतना
सोमयाच्या कुरपेंत वाडोवंक आदार दिवं दी म्हूण मागया. आमचे दोळे आमी धांपून रावया. हात आमचे हृदयाचेर दवरया. खालत्या काळजान आमी कितें जेजू मुखार जावन आसा तें वळखून घेवया. आमी कितें न्हय तें वळखून घेवचें नाका. कितें आमी जावन आसा देवा मुखार तें वळखून घेवया. आनी हें गीत आमी गायत आसतना मुझे थंय सोमया परिवर्तन गरज आसा. तुमी तुमच्या मोतींत ही उतरां नियाळचीं आनी हर एक उणेंपण जेजूक समर्पण दिवचें. मुझे तय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. सांगाता. मुझे तय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. मुझे तय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. मुझे थंय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. नहीं भावा तय नहीं भयणी तय मुझे तय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. नहीं बाबा तय नहीं बहिणी तय मुझे तय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. नहीं भावा तय नहीं भयणी तय मुझे तय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. नहीं बाबा तय नहीं बहिणी तय मुझे तय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. 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 मुझे थंय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. नहीं बापय तय नहीं आवय तय मुझे तय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. नहीं बापाय तय नहीं आवय तय मुझे तय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. नहीं बापय तय नहीं आवय तय मुझे तय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. नहीं बापाय तय नहीं आवय तय नहीं मुझे तय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. 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 मुझे थंय सोम्या परिवर्तन गरज आसा.
नहीं इष्टातय नहीं पेल्यातय मुचेतय सोम्या परिवर्तन गरजासा नहीं इष्टातय नहीं पेल्यातय मुझे थय सोम्या परिवर्तन गरजासा नहीं इष्टातय नहीं पेल्यातय मुचेतय सोम्या परिवर्तन गरजासा नहीं इष्टातय नहीं पेल्यातय मुझे थय सोम्या परिवर्तन गरजासा सांगाता म्हणया मुचेतय सोम्या परिवर्तन गरजासा मुचेतय सोम्या परिवर्तन गरजासा दिंबी घालात मोगाच्यानो सोमयाची स्तुती आराधन आमच्या जिवितांत जावचें असकत काय आमी वळखून घेतली आनी हो थोडो वेळ सोमया सांगता संपूर्णपणी करसूंक आमी प्रयत्न करया तोच पवित्र आत्मो ह्या घडये आमचे थंय येता आमकां आपडटा त्रिएक देव आमचे थंय आसा ताचें हजारपण आमी भोगया ह्या घडये आमी विशेष रितीन आमचे थंय आसल्ल्यो पिडा ह्या खातीर मागता आसतना तुमच्या कुडींत जावच्यो त्यो पिडा शिडा जेजूक समर्पण दिया कोणें तुमच्या लागीं आज हांगासर येता आसतना आमचे खातीर मागा म्हूण सांगलां तांचो उडास काडा तुमच्या कुटुंबांनी शेजारा वाडयांत आस्पत्र्यांनी आसच्या सगळ्या पिडेस्त भावा भयणींक तुमच्या मोती काडा तांची नांवां तुमच्या मोती काडा आनी हर एकल्या पासत ह्या घडये आमी मागया तोच सोमी ह्या घडये आमच्या थंय येता आसतना ताच्या पवित्र स्पर्शान आमी कितें मागता तें आमकां दिता तो भावार्थान मागया कशें कुरडो बार्तिमेवान दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हूण भावार्थान उलो मारलो तर आतां आमचे कुडीचे दोळे आमी धांपया आमच्या भावार्थाचे दोळे आमी उक्ते करन जेजू लागीं मागया हें गीत समर्पणाचें गीत म्हाका आपोट सोमया म्हूण आमी गायता आसतना मौनपणी तें आमी आयकोवया आनी आमच्या काळजांत तावनूच आमचे हर एक पिडा शिडा निरासपण कितें आमच्या जिवितांत आसा समस्या ह्या घडये मोगान जेजूक समर्पण दिवया जेजू आमकां आपडटा उडास दवरया जें कितें आमी भावार्थान मागता तें सगळें जेजू आमकां दिता तर आमी विविध इराद्यां खातीर आतां आमी आमच्याच काळजांत तावन मौनपणी मागता आसतना ह्या गीत आतां आमी गावचें Jesu maka apo amolik tiarektan maka tuntelai kung ke Jesu maka unke सगळी पीडा शिडा मोची तुनिवा आपोर जेजू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पीडा शिडा मोची तुनिवा कसल्योय पिडा जाल्यार जेजू उलो मारा भावार्थान उलो मारा जेजू आमकां बरेपण करता ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना भावार्थांत आमी उलो मारया पाकी स्त्रीयेन तुका भावार्थान पडले कश्टात हेल्यांक तुवें भोरे केले पातकी स्त्रीयेन तुका भावार्थान पडले
कष्टांतल्यान तुवें बरें केलें बावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा बावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा सोम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी दनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची चिनयेक म्हज्या सोमिया सदांच वाळोन दी कुरपेची चिनयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोन दी आपोळ जेजू म्हाका आपोळ अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपोळ जेजू म्हाका आपोळ अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार खरी एक दुखी तुमच्या मोती काडा निराश जावचें नाका बोरवोशान जेजूक आमी उलो मारना जावं आमचो सोमी दैवीक वैज कितल्याशा पिडेस्तांक ताणें गूण केल्लें कितलेशीं जाणां तांच्या पिडेस्तांक जेजू सरशीं आपोवन हाडल्लीं जेजूच्या दगल्याक आपोडल्यार पुरो आपूण बरें जाता म्हणली पातयणी तांचे थंय आसली आज जेजूक आमी दोळ्यांच्या दृश्टीन पळोवंक ना जाल्यार बावार्थाच्या दृश्टीन आमी ताका पळोवन आसाव त्याच बावार्थाच्या दृश्टीन ताका उलो मारया आमच्या कुडींत आसची अरी एक पिडा शिडा ताका समर्पण दिवया जर आमच्या कुडींत खंयच्याय विश्व्यांनी दूख आसा त्या विश्व्याचेर आमचे हात दवरया आनी जेजूक समर्पण दिवया आमचो सोमी आमचो वैज जेजू आमच्या संगातांत आसा खरी एक पिडा शिडा तो गूण करता आमची पिडा शिडा सोसून व्हरूंक तो कुरपा दिता सोसणीकाय दिता तर आमी कंगाल जावचे नाका बावार्थान ताका उलो मारया ताची स्तुती करया हालेलुया 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 bless lord hallelujah hallelujah jesus touch everyone hallelujah 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 bless lord touch lord hallelujah 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 सोम्याची स्तुती करा बरेपण मेळटा hallelujah 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 हर एकल्याच्या मागणे तू ऐकून घे सोम्या hallelujah 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 हर एका बांदपासांतल्या आमकां सुटका लाभय hallelujah 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 हांगासर आमच्या उजव्याक आनी दाव्याक आमची भाऊ भयणी आसात तांचे खातीर आमी मागया तसो सोमी आमकां हर एकल्याक आपोडटा गूण करता
समाधानाचें देणें लाभयता ताचे तावन आमी रियेकलीं अभिशिक्त जाल्लीं देखून एकामेका खातीर आमी मागोवंक आसा. आज विशेष रितीन जागतीक पिडेस्तांचो दीस संभ्रमत आसतना लुर्द साहिबीण आमकां हरी एकल्याक प्रेरणाची जावं दी. आमचे खातीर ती जेजू लागीं विनाती करून दी म्हूण मागया. आमकां देवान तिका आमची आवय जावन दिल्या तिची ससाई हे घडी आमी मागया. सांगाता आमी मागया. नामान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री अमित तूं सुदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नामान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री अमित तूं सुदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. सबारचणांनी आमचे लागीं तांचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या. एक व्यक्ती ICUंत आसा, डायलिसीस ताका जावन आसा. ह्या आमच्या भावा खातीर मागया तसो जेजू ताका बरें करून दी. एक आमची भयण अस्वस्थ जावन कश्टोन आसा, तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. एकलो आमचो भाव कॅन्सर पिडेक वळाक जावन किमो ताका जावनूच आसा. ह्या आमच्या भावा खातीर विशेष रितीन मागया. एक आमची भयण पिट्स जावन कश्टोन आसा, ताचे खातीर आमी मागया. विविध पिडेन संकश्टांक वळख जावन आमची भाऊ भयणी आस्पत्र्यांनी आसात, तांचो उडास काडया तांचे खातीर मागया. आमची भुरगीं मुखल्या दिसांनी परिक्षेक तयारी करतात, ह्या भुरग्यांचो उडास काडून तांचे खातीर मागया. आमच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान मोग माईपास बोगसण्याच्या स्पिरितान आमी हर एकल्यांनी जिवोवच्या खातीर ह्या जुबलेबाच्या वर्सां बरवशाची यात्रिकां जावच्याक जेजूचो आदार मागया. सोमयान शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां मुगोज आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयतीं करया. Itiavoda Sacramenta Sustanama Koruya Mulvilyatia Rupabodla Noviorite Adarya Salvon Vecha Askat Vishvya Babaltache Mor Divya Zeshem Bapa, Teshem Sputa, Villasani Sutiza, Udbi Maima Sasna Sasna, Yekastalia Usita, Tukado Kaincha Perita, Samat Sami Navarda. प्रार्थुया. हे देवाविची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येतायन रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन.
मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या उपकारा अर्गा पाठो आयल्या उतर तुझे आयकोन जिनी आमची बदलो जीवनांत तुझ्या वांटो घेवन ससा जिवी जोडून मंदिरांत तुझ्या जगल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या उपकारा अर्गा पाठो आयल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज फेब्रुवारी म्हयन्याची 11 तारीख लूर्द मायेचें फेस्त 1858 इसवेंत फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 4 तारीख येता न्हू जुलय म्हयन्याच्या 16 तारीख पर्यंत 18 फावटी लूर्द माय बेर्नादेत सुबीरू म्हणले एका धाकट्या भुरग्याक फ्रांसाच्या लूर्द शहरांत माजाबेल्ला म्हणल्या माट्यांत दिश्टीक पडल्ली आनी हर एक फावटी बरो बरो संदेश तिणें दिल्लो जावन आसा एक कोंताचें देवासांव आरंभ केल्लें तें मुंदरसून वरी जाय दुसरें पातकी जेणी सांडून खोटे जेणी सांडून नवे जेणी आदारी जाय हे 2 संदेश दिल्लेले इगर्ज पाळणच आयली ताच्या उपरांत त्या गोट्याच्या वयर त्या माट्याच्या वयर व्हडली बेजिलिका जाली थोड्या तेंपा उपरांत लोक चडलो बेजिलिका मोडली नवी बांदली लोक हरी हरीनी थंय येवंक सुरू जालो अजापाचें उदक लूर्द मायेचें उदक व्हरोंक सुरू जालो पियोंक सुरू जालो आनी अशें एक व्हडली क्रांती बदलावण थंयसर आयली म्हणून आमकां कळीत आसा थोड्यांनी आमी लूर्द शहर पळयलां पळयनातल्यांनी लूर्दाचें उदक स्विकार केलां आनी अशें लूर्द मायेचें भक्तीपण आमचें थंय आसा आनी आजचो दुसरो विशय जावन आसा नितळाय बारी गरजेची हात धुवचे हँड वॉश येता नमणे नमणेचे परमळाचे हँड वॉश वस्तूर धुतना वस्तूर खाली नितळ जाल्या भावना परमळ जाय डिटर्जंट सर्फ मात घाल्या भावना मागीर एक आनी एक व्हडल्या बाटल्यांतल्या तेंय घालतात बरें सगळ्यांक गोत्ता तुमकां सांगाचें म्हणना नितळ जाय परमळ जाय वस्तूर नितळ कूड नितळ जाय सेंट मारी जाय हें सकाळीं आमकां गोत्ता आसा आनी आमी करनच आयल्या आनी आज एक बरो संदेश दिता पुरा भायले डिटर्जंट तुमकां कळीत आसात काळीज आनी आत्मो नितळ करूंक एक डिटर्जंट आसा कसलो तो आज पाद्र्या पाडून आयला शर्मा वेळार दितलो सोमा आयकया उपरांत कळल ना जाल्यार ताजे लागीं इसारा नांवां कली म्हणून डिटर्जंटाची आनी तुमकां दितलो आनी बरो प्रसंग तो सांगतलो आत्मे नितळ करा तुमचे कुडी देवाची मंदिरां म्हण ताणें सांगलां ಕರದೊಳು ಜಪ ಮಣಿ ಬಾಯೊಳು ಮಂತ್ರವು ಅರಿವೆಯ ಮುಸುಕನ್ನು ಮೋರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಪರಸತಿ ಪರಧನಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೆ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೂರ್ತಿ ಎನಿಸುವುದು म्हणून एक बरयता त्या देखून त्या ताणें जाल्ली सांगणी आयच्या दिसाक सारकी लागू जाता आमचें भितरलें सगळें नितळ आसा जें भायलें पुरा आसून कांय प्रयोजन ना
आनी ह्या विशयांत हांव आनी लांब उलयना कित्याक म्हळ्यार पाद्र्या बरें लंब उलयता आज. परच्या दिसा आमी फेस्त आचरण केलें, बुवा पुरबायचो संदेश आमी आपणायलो आनी आयच्या दिसाय कशें आमची काळजां अंतस्करणां साफ दवरचीं म्हणून समजून घेवचें. फाटल्या दिसांनी आदारलेल्या सर चुकी आनी पातकांचो उडास काडन आतां देवा लागचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे वन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा अगणित काकुळतीच्या बापा, आमचे असत कांयत तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी अत्रेकता. पातका कथाविणे गर्भ संभवलेले तुज्या पुताचे मायेची विनवणी कणवळायेन मानून घे आनी आमकां सर पिड्या शिड्यांतली राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हण आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. देवान म्हळें, उदक प्राणी आनी बरो आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबो. आनी तशेंच जालें. देवान सर्व जिन्सांची व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतल्यो प्राणी रचले आनी सर्व जिन्सांची पाकाट्यांची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकान भरा आनी सुकणी पृथ्वेचेर उदंड सोडो. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वेचेर सर्व जिन्सांची प्राणी उत्पन्न जावं, जनवरां, जीवदाळी आनी रानमण जाती. देवान सर्व जिन्सांच्यो रानमण जाती, जनवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी रचुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजंतीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोव. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें,
वाडा आनी सडा आनी तुमचे आदीन हाडा. दर्याच्या मसल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर्व मनशांतीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयली सर्व बीं दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दिता. आनी सर्व रानवट मनशाती, अंतराळीच्या सुकण्यांचेर आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास असलेल्या सर प्राण्यांक आनी सर जिन्साचें तण आनी झाडांक काना खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपलें केल्लें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाशार पृथ्वी आनी सगळें ताचें नेटून संपून जालें. आनी 7व्या दिसा देवान आपल्या हातीन घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रसन जातच त्या दिसा ताणें विशव घेतिल्लो. ही आकाशा आनी पृथ्वीच्या रचपाची कथा. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्ख्या पृथ्वीचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्ख्या पृथ्वीचेर. तुज्या आतांचो वावर म्हूण आसलेल्या अंतराळार हांव दीस लायतना आनी एका मांडावळेन हांव कंसयल्लीं चंद्र आनी नखेत्रां देखतना, मनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्याक. विनासी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्ख्या पृथ्वीचेर. तरी देवदूतां उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हाताच्या रचनाचेर ताका अधिकार नेमलाय. आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयां दवरलाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्ख्या पृथ्वीचेर. गोरू, वासरां आनी रानवट सवजां, अंतराळीची सुकणीं आनी उदकांतली मासली, सागराच्या गुंडयेन एने तेने धांवतात त्यो जिवी लेगून सगळेंच ताच्या अधीन तुवें केलाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्ख्या पृथ्वीचेर. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुझे काळीज देवा, तुझे कुशेक काल कर आनी उपकार कर, तुझें दमशस म्हाका शीक. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक पावटी जेरुसलेमांतल्यान आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तो वळताच्या शिसां मदले थोडे बश्ट हातांनी, म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयलें.
फारिझेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्ल्या शिवाय जेविनात. पेंटेसलाक वचून आयल्या उपरांत नाल्ल्या करीत ते जेविनात आनी ते पाळटात तसल्यो हेर सबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काशाचीं आयदनां धुवची. तशें जाल्ल्यान फारिझेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तूं जेशीस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो, कपट्यानो, सहज ते इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशांत प्रवाद करन म्हणलें. ही परजा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगलाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशांनी केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, वय, तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश तुमी हिकमतेन बगलेन दवरतात. पळया, मोयशेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दी जय. तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आदार दिवन हांवें कितें तुका आदार जावन दिवचें आसलें तें कोर्बान जालां, म्हळ्यार देवाक काणीक म्हूण भेटोवन दिलां. तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसली कुमोक दिवंक तुमी आडवरतात. अशें तुमी पाळून आयिल्ल्या रिवाज्या वरवीं देवाचें उतार तुमी निर्फळ करतात. असलें हेरी जायतें तुमी करन आसात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तेय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कसलें डिटर्जंट हो हाडून आयला जावेत म्हणून सवाल आमकां उदेंक पुरो. विगार बापान सांगल्या बरी, डिटर्जंट खंयचेय ना, पूण पवित्र पुस्तक जावन आसा आमकां क्रिस्तांवांक देवान दिल्लें वो तें डिटर्जंट. कोण तें वापरता तो कुडीन ती नितळ, आत्म्यान ती नितळ. कोण देवाचें उतार म्हणलें डिटर्जंट वा कितें नितळाय करचें तें लिक्वीड वा तो साबू वापरता तो कुडीन ती नितळ, आत्म्यान ती नितळ. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूस म्हणटा हांगासर, तुमी पाळून आयिल्ल्या रिवाजा वरवीं देवाचें उतार तुमी निर्फळ करतात. आमच्यो रिवाज ह्यो सबार फावटी आमकां देवाचें उतार निर्फळ करूंक कारण जालां, जावनूच आसा आनी मुखार तशें जावचें नाका म्हणून आमची आशा. मुण्यो म्हणल्या बुकाक तुमी गेल्यार मुण्यो म्हणल्या बुकांत 3रो अध्याय तुमी थंयसर काडल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, 3ऱ्या अध्यायांत 7वें वाक्य अशें म्हणटा, तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुदवून म्हणलें की नाका, सर्वेस्पराक भियोवन चल आनी वायटांतावन पयस राव. हे वरवीं तुजे कुडीक भलायकी आनी तुज्या हाडांक घटाय मेळटली. परतून हांव सांगता, मुण्यो म्हणलो बूक किर्तना उपरांत येता, 3रो अध्याय 7वी वळ. हें देवाचें उतार म्हजें न्ही. तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुदवून म्हणलें की नाका, सर्वेस्पराक भियोवन चल आनी वायटांतावन पयस राव. हे वरवीं तुजे कुडीक भलायकी आनी तुज्या हाडांक घटाय मेळटली. ताच्या उपरांत 4था अध्याय गेल्यार थंयसर वाक्य 20 तावन आमी वाचल्यार जाल्यार थंयसर आमी अशें आयकता, मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचें उतार म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या सांगण्यांक कान दी. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर. कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां तें जिवीत, तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी. कोणाक मरणाचें भें आसा, मरणाच्या बियान कोण नितळ रावंक आशेता तो नितळ न्ही. कोण देव भिरांतीन नितळ रावंक आशेता तो सदांच नितळ. मरणाच्या बियांत कोण नितळ जावंक आशेता तो नितळ न्ही, कित्याक तो कुडींत मात नितळ. देखून तो जायते संगती करता, जावं पुरो अशें केल्ले वरवीं म्हाका कांय बादाक जायत हांव मोरान, वा संवसारी दृश्टीन आपूण नितळ जायचें म्हूण आशेता. तो विगार बापान सांगलें बरी, तो
सेंट मारीत वा वस्तू राखी एक पोटी सर्फ घालून धुवन परतून पोरंबळाचे आतां जायते लिक्वीड आयल्यात तांतू बुडोवन परतून. पूण हे सकड संवसारी दृश्टेन हांव नितळ आसा म्हूण दाखोवंक आनी आमच्या कुडीचे हात धुवचे पांय धुवचे गडे गडे न्हांवचे न्हायनाचो म्हणचे न्ही हांवें वा वस्तूर तितले म्हजे नितळ सोबीत दिसाचे इतले दिसाचे की कोणेय म्हणाचे ओ मनीस कितलो नितळ पळय गी म्हणून. हे संवसारी दृश्टेन आमी सकड आशेता वय आमी मेळ्ळे आसा जे दुकरा बरी म्हणचे न्ही हांवें. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो हे सकड साबार फावटी संवसाराक दाखोवंक आनी एक मरणाचें बें कित्याक हात धुयनासतना जेवल्यार कितेंय हांव मरान म्हणून एक बें आसता वा आनी कितें गी सकडी आमी सदांच सांगता आमच्या भलायके खातीर करता. पूण हांगा देवाचें उतर तशें म्हणना कोणाक भलायकी कोणायकी म्हणा कोण पळय देवाक भिवून चलता ताच्या थंयसर स्पश्ट सांगलां हे वरवीं तुजे कुडीक भलायकी आनी तुज्या हाडांक गटाय मेळटली. खंयचे वरवीं देवाक तूं भिवून चलताय जाल्यार. देवाक भिवून चलचें म्हळ्यार देव म्हणलो सकड सुवातेनी आसा म्हजे थंय तो आसा देखून ताका मेसवानांतलें हांव एकलो आसूं वा खंयच्या रानांत आसूं हांव काळोखांत आसूं देवाक मेसवानांतलें हांवूय करिना म्हणल्यार बरी. वा देवाच्या उतरांत अशें बरयलां देखून ताच्या उतरांक विरोध वेचें चिंताप म्हाका नाका. तें जाय जाल्यार केदो व्हडलो पंडीत सांगून न्ही म्हाका संवसाराचो देवाच्या उतरांक विरोध वेचें कोणाची सलाह म्हाका नाका गायडन्स नाका वा म्हजीच बुदवून गायी म्हाका नाका. कितेंय हांव चिंता करता जाल्यार देवाच्या उतराक तें थाळ पडटा जाल्यार हांव करता हाका म्हणटा देव भिरांत. आनी एक रितीन हांव एकलो आसूं वा कितेंय आसूं कोणीय म्हाका पळयना म्हूण हांव चिंतूंक पुरो पूण देव म्हजे थंय आसा तो सकडी पळयता. देखून हांव एकलो म्हूण चिंतून त्या वेळार हांव म्हाका जाय जाल्लें बरें करता संवसाराक हांव भाग्यवंत म्हूण दाखयतां. हें जावन आसा एक मुर्खान चिंतचें मूर्ख मनीस. पूण हे एका दिसान बदलूंक जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी हें सत केरळा जाणा जाता तेन्ना आमकां समजता. देखून थंयसर म्हळां देव भिरांतीन तूं चल सर्वेस्पराक भियोन चल आनी वायटांतल्यान पयस राव. तूं घडये घडये न्हांवन वस्तूर नितळ दवन हात पांय धुवन आनी खंय मोरनाक गेल्ले उपरांत न्हायनासतना भितर येनासतना केस काडून आयले उपरांत न्हायनासतना भितर वचनासतना तातूंत तूं नितळ म्हूण दाखयनाका. बघा सर्वेस्पराक तूं भियोन चलचें मुखांत्र तूं बुदवून म्हूण दाखय आनी वायटांतल्यान पयस राव. हे वरवीं तुजे कुडीक भलायकी आनी हाडांक गटाय मेळटली. तें तिसऱ्या अध्यायान 7वी ओळ जाल्यार 4थ्या अध्यायान तेंच म्हणटा सर्वेस्पराच्या उतरांक चीत दी ती तुज्या दोळा मुखली पयस करनाका ती तुज्या सगळ्या कुडीक भलायकी. भलायकी हांतू मेळची आमकां देव भिरांत आसले कडेन भलायकी कुडीची आनी आत्म्याची. सगळो संवसार कुडीची भलायकी आनी नितळाय सांबाळूंक प्रयत्न करता. पूण देव भिरांत म्हळ्यार देवाक भियोन चलता. हांव भियोन चलता म्हळ्यार देव पुलिसां बरी येवन आमकां मारता म्हणून न्ही ताका मान दिता. रेवरेन्शियल फियर म्हणटा ताका. देव ताचे विणें कांयच ना ताणें ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार म्हजी सोडवण करिनातली जाल्यार हांवें कोंडांत आसा जाय आसलें ससनाच्या ससनाक देवान ताचें म्हाका तांतून म्हाका निवारलां. देखून हांव देवाक भियोन चलतां. तेंच रोमाकारांत बरयल्या पत्रान 12 अध्याय तेंच म्हणटा मोगाच्या भाव भयणीनो सांग पावलो संवसाराची साल आदारी नाकात. तुमची मोना नवी जावं तुमच्या जिणेचेंच रुपांतर जावं त्या दाळा तुमी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण खंयचें म्हूण त्या दाळा तुमी समजतल्यात. आमी पुरा असंपूर्ण आसलें तर संपूर्ण म्हूण चिंता. कितें हांव करनासा म्हजें मागणें कितें हांव करनासा म्हजें नितळाय हेंत संपूर्ण. जिवीत म्हळ्यार अशें आसूंक जाय न्ही. देव जिवीत म्हळ्यार कशें आसूंक जाय म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां. हांव देवाक भिवून चलतां देवाक भिवून चलतां पूण ताच्या उतरांक तूं मान दिनाय जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो तूं देवाक निजायकी तूं भियेनाय म्हणटाय मात. हांव नितळ आसां खंय संवसारी दृश्टेन पूण आत्म्यांत हांव नितळ आसां गी म्हणलें हें सवाल आयच्या दिसा आमी विचारची. देखून देवान म्हळें संवसार रचलो आनी म्हळें वाडा सोडा पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा उत्पत्ती पुस्तकांत घाले. आज तेच पृथ्वेक आमी भिवून आसा. ल्हानशी धूळ म्हज्या भितर वचून हांव मरतां कोणा म्हणून परतून परतून हात धुता. सैरी आयल्यार हात धुलो की म्हणून आमी विचारता तांकां मन ना जाल्यार धुवंक. हांव सबारपटी धुयनासतना जेवलो तांचे कडेन म्हणचे वय धुले म्हणून नाल्यार तांकां कांय बोगात म्हणून कांय जावना. सदांय नाताय गे म्हूण विचारनाकात म्हाका. मोगाच्या भावा भयणीनो कितें सांगूंक आशिल्लें म्हळ्यार नितळाय कुडीची आनी आत्म्याची देवाच्या उतरांक खाल जाल्ले वरवीं ती मेळची. तें केल्लो ऑटोमॅटीक कुडीन ती आत्म्यान ती नितळ जाता. कुडींत ताचो प्रभाव ताचे थंय पडटा.
देखून कितलेशे मागणे रजत करनी आमी पिड्यान थोडे फाटी वळवळोवन चिंतिनातले बरी प्राण सोडचें आसा. कारण कितें भायल्यान हांवें म्हाका देव बिरांत आसा म्हणून चिंतलें म्हणजे चिंताप हांवें बदलूं ना. चिंताप संवसाराचेंत पिडे विशांत आनी संवसारी संगती विशयान म्हजें चिंताप संवसाराचेंत आसा. देवाच्या उतरांक ते ताळ पडना. देखून चिंतिनातलें घडटा. भियान हांव जियेतां. देव म्हणटा तुका भियोंक आत्मो तो हांवें दिवंक ना. जोब 3:25 म्हणटा खंयसर भंय आसा. कितें तूं भियेताय तें तुका घडटलें. जें कितें तुका आकांत तूं करता तें तुजेर येतलें. जोबाचो बूक 3:25. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमकां देवबिरांत गरज. देवबिरांत म्हळ्यार देवाक मान दिवचें. देवबिरांत म्हळ्यार देवान सांगलें उतार तें निर्फोळणें तें मात्र बाळूवचें म्हणून त्या उतरांक हांवें मान दिवचो. हातूंत हांव म्हज्या आत्म्याची नितळाय सांबाळटा. जेजूक जाय हें. देखून तो म्हणटा ही बाजा वोंटांनी मात तूं म्हजी स्तुती करता पूण तांचें काळीच म्हजें तावन पयस व्हर. काळजान कितें भरलां संवसाराचें गी. देखून जेजू म्हणटा कितें एकल्यान भितर भरलां तेंच ताजे तावन भायर येतलें. भायर तावन भितर वता त्यो संगती मनशाक मेळयनात. आमी तांतू 12 पटी 2 नितळ मारेकार वीक बी तुमी पियेशे जाल्यार तुमकां बादाक जावचें ना म्हणला. पूण त्या संगतीन आमी कितले जागृत करनासा. आमी ल्हानशी धूळ म्हज्या भितर वचून कितेंय जायत गी म्हणून आमी भियेता. तशें म्हणून वीक पियेया म्हणचें न्ही हांवें. पूण तुका कळीत नासतना तुका कोणी पियोंक दीस जाल्यार तुका तें बादा करिना. तूं जावन पियोंक वचनाका. तो हांकार आनी तूं खंडीत मरतलो. कित्याक प्रकृतीक एक नियम आसा. पूण तुका कोणीय लागाड काडीचें म्हूण दितलो जाल्यार तूं देवाक पातयेवन जियेताय जाल्यार ह्या उतरांची तुका वळख आसल्यार कोणूय तुका वीक पियोंक कितलें दिल्यार तूं मरचो नाय. ही सत गजाल जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून संवसाराच्यो संगती आमकां नीज म्हूण बगूंक पुरो. पूण देवाचें उतार सत. नीज आसलें तें बदलाता वा संवसारी संगती फॅक्ट जावन आसात हें जावन आसात ट्रूथ. देवाचें उतार सत मात्र ससनाच्या ससनाक बळ वता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, वांजेलांत जेजू म्हणटा रिवाज्यो म्हणून तुमी देवाचें उतार निर्फळ केलां. आमकां रिवाज्यो जायते रितीन आमी पाळटा. पाळिनातल्यांक आमी दुर्साता आनी पेल्याचो मोग करा म्हणलो उपादेश आमकां नाका. आमकां दुर्सोंक जाय. तो पळय सगळे नव्या वस्तूर घालून एक ल्हान खत आसल्यार पळयतल्या कालें आळे तुज्या त्या वस्तुराचेर एक खत दिसता म्हण इतलें धवें आसा तें दिसना. त्या प्रमाणे आमी नितळ आसचें. कितें म्हळ्यार आमचें सेन्स नॉलेजार पंचेंद्रिय आमकां कितें सांगता तातूंत आमी तें ताका समजोवचे प्रमाणे नितळाय सांबाळल्यार जावचें ना. पूण भावार्थांत आमी नितळ आसूंक जाय. भावार्थांत नितळ म्हळ्यार देवाचेर देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय. देवान सांगलां हांव ताका विरोध वचना. देव सक्कट सुवातेनी आसा देखून हांवें लिपोवन कांय करूंक जायना. देव सक्कट सुवातेनी आसा देखून लिपोवन ताका आयकनातलें कांय म्हाका उलोवंक जायना. देव म्हजें तें आसा देखून हांव सदांच भलायके वंतो हांव घटमोटो म्हज्या सत्तेन न्ही. देव म्हजें तें आसल्यावर ही जावन आसा देवाक आमी दिवचो मान. आमी देवाक मान दिता पूण आमच्या उतरांत आमी म्हणटा म्हजें जिवीत हांवें चलोवचें. देवाक आमी मान दिता ताचें बिडार म्हणटा 2 घडे बरयला पयल्या कोरिंथांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3:16 म्हणटा तुमी देवाचें मंदीर पवित्र आत्म्याचें म्हूण तुमी नेणात की म्हणून. आनी तातूंत 6 अध्याय 19 वळी म्हणटा तुमी सर्व पवित्र आत्म्याचें बिडार म्हूण तुमी नेणात की म्हणून. आनी क्रिस्ती आमचे थंय जियेता आनी देवाचेंच मंदीर आमी जावन एक देव वस्ती करचें हें बिडार. मोगाच्या भावा भयणीनो, कोण तें मानून घेता आत्मीक रितीन तो नितळाय आसूंक हर एक रितीन तो प्रयत्न करता आनी कुडींत आपूण बायलो आडंबर केल्ले वरवीं नितळ जायना. पूण म्हज्या आत्म्यांत हांव नितळ आसा जाल्यार म्हजें चिंताप म्हजें उलोवणें हांवें घेवचे निर्धार हांवें आशेवच्यो संगती हांवें पळोवच्यो संगती आयकोवच्यो संगती उलोवच्यो संगती सक्कडी ते बरेंच आसूंक जाय म्हणलें हेरांनी म्हाका सांगचें म्हणना हांव म्हाकाच सांगता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी जेजूक देवाक फटोवंक जायना म्हणल्यार आमी उडास दवरया. देवाक आमी फटोवंक जायना आनी देवा मुखार लिपोवन आसलें कांयच ना. देखून मुखार हांव भाग्यवंतो आनी फाटल्यान हांव कितें दुसरोच जावन आसा हें संवसाराक हांवें पटयत पूण देवाक पटोवंक जायना. पूण आयच्या दिसा एका दिसान समसो खेळणे वो जिणीभर आमचें काम तेंच. तुमची मोना नवी जावं पाश्चात्ताप पावा मोना नवी करा जिणयेचें रुपांतर करा. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात खंयच्याय रितीन म्हणून स्पश्ट तरान जेजूनी सांगलां सांग पावलो ताच्या पत्रांत आमकां बरोवन सांगता. तर कुडींत आनी आत्म्यांत आमी भलायकेन जियोंक देव बिरांत वा देवाचें उतार मात्र आमकां आदार.
आनी तातूंत कितें बरयलां तें सारकें जाणा जावन तें पातयेवन जिवोवचेंच आमचें मिसांव जावन आसा. हाचे वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो हेरांक आमच्या देवाची वळख दिवंक आमकां साथ दी. दुसरे खंयच्या रितीनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची वळख आमकां हेरांक दिवंक जावचें ना. तूं कित्याक अशें जियेता अशें करता कित्याक म्हाका जेजून तें शिकयलां. कित्याक तूं सदांच भलायकी वंद कित्याक जेजून म्हाका दिल्या. कित्याक तुजें उतार केरळाय बरेंच आसा कित्याक जिवीत आनी मरण म्हजें जिबेर आसा म्हूण पवित्र पुस्तक म्हणटा. आनी कितें पळयल्यार तूं देवाचें उतर सांगताय वय देवाचें उतर तेंच म्हणटा दीस आनी रात सर्वेस्वराचें धर्मशास्त्र नियाळ जोसवाचो बूक 1 पयलो अध्याय 8वी वळींत बरयलां. तर मोगाच्या भावा भयणीनो मनशा दक्षिणेक वळख जावन आमी मनशाची बेपारवा करची नाका कोणाची दुस्मानकाय दवरची नाका सगळ्यां थंय आमी मोगान जियेवया वा देवाक फटोवयेत म्हणून भायल्यान बागेवन जावन भितरल्यान कुसून गेलें जिवीत आमी जियोवचें नाका. भितरी भायर हांव एकच कित्याक देव म्हजें सक्कडी पळयता आनी सक्कड म्हजे भाव भयण हेरांक दुसोवची म्हजी जबाबदारी न्ही. हेरांक सारके वाटेन हाडूंक म्हज्या जिविता मुखांत तें कशें हाडचें म्हणलें हांव दाखोवन दितां. हो ह्या इराद्यान देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग करया. भावार्थ बरोसो मोग आनी तूं मोगूच श्रेश्ठ देखून देवाच्या आनी मोगा देव पेल्याच्या मोगान आमी जियेता म्हणलें तोंडान मात सांगनासतना जिविता मुखांत आमी जियोंक फुडें. संगे आमची काळजा अत्रेकता तीन तुका ये बाप्पा सर्गींच्या मोगाच्या मुंड्या संगे आमची काळजा अत्रेकता तीन तुका ये बाप्पा सर्गींच्या मोगाच्या तुझ्या मैजा भोवती आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी आडून आयल्या मुंड्या संगे आमची काळजां अत्रेकता तीन तुका ये बाप्पा सर्गींच्या मोगाच्या मुंड्या संगे आमची काळजां. बाबा भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बाप्पाक बांदता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा तुज्या एकल्या सुपुताचे आवयसो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया ते सर्वेस्परा दैव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापन म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतांक वारमरियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तेचे दिन वासण्याचें गीत गावून तुजे कणवाळाय आमी वाखणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतेन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वणदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार
संतोषान तुका वाकणता वयर सरगार तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तोते गायता. Poet, poet, दरबारांचो सर्वेस करतो. सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय, ओन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय, ओन सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Babartaso good purgatoria. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी उगडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सरवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमची आबा घेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पर्सजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती, भगीवन जुजे तिचो पती, भगीवन धर्मदुतां, भगीवन जुवांव पावल दुसरो, भगीवंत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपंचवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सोमया जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकये, तुजी कशी सदांच जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पथकां मगस नियमकान ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजपटके पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. कुडीची आनी आत्म्याची नितळाय आशेवचो जेजू क्रिस्त. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेवणाक हांगासर आयिल्लीं आमी समेस्तां सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरले बाब म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. Mucha caizadara Vidarium kapshetai Mogantucha Muchikalis poro Sumyantu laletai Ye Jesu Muche taye Shanti tuji आडून ये जेसो मुझे तये खुलपा दे निगे बोनिए. ये जेसो मुझे तये शांति तुझे आडून ये जेसो मुझे तये कुलपा दे निगे बोनिए. Somya yetai kal
सान म्हज्या रावताय जीवन तुजी म्हजेर भरपूर ओतून म्हाका तूं सांबाळताय Gesù, moche taiye, shanti tuji hadun ye. Gesù, moche taiye, kurpa deni gewon ye. Gesù, moche taiye, शांती तुझी हाडून ये जेसू मुझे तये कुल्पा देनी घेऊन ये तुया सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयसो उगडास काडून या पवित्र जेवणात आता आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सर्वंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय आंकवार मरियेची देख घेवन आणि तेच्या आदारान जास्त जिवान दिसान दीस अदीक अदीक बरोवन आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो मिसाचे बलिदान संपले वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Zuba paudusria Ondita serbuk intuka Krista sarkya pavya gowlya दैविक मोग शिकय तू आमकां दैविक आकुळ आमकां उगडली सर्वोन्नेची महिमा शिकयली Cursa sogut Iev jibita Inga tuja dile Walmelpa Agi pon zumba Audusria Wanditam serbuk Intuka Krista sal Kya po Kya gulya दैविक मोग शिकय तू आमकां च्या बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जिवोंक तुजी कृपा आमकां दी
ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सारतावन दिल्लें मोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्लें बरी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कुरपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. की आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू जायते हर गांवले घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. फाटल्या 10 वर्सांनी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या मुखांत्र जायतें बरेंपण आमकां हर एकल्याक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत सामाजीक जिवितांत लाभलां. देखून ह्या महान संता खातीर आयच्या दिसा देवाक आमी अर्गां दिवया. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर तेगांनी अर्गां दिल्यांत. एकल्याक बरें काम लाभिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. बोरवेलांत उदक मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. पांयांची एलर्जी गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्याक. बीकॉम फलितांश बरें आयिल्ल्याक. एकल्याक मातयाची दूख गूण जाल्ल्याक. एकल्याचें हार्ट ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्याक. भयणीच्या दुयेक भुरग्याचें देणें लाभिल्ल्याक. 3 वर्सांच्या भुरग्याक उलोवण्याचें देणें फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. आमी एक घडी बोर ह्या महान संता मुखांत आमकां जाल्लें बरेंपण नियाळण देवाक अर्गां दिया. बो काकुळदार बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिताव. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिताव. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवाजताव. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कुरपा दी म्हूण मागताव. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांज जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संतान तुज्या जिवितान परजळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येताव. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन साबार तेसावां घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. तुमचे पैकी साबार जाणांनी तांची तेसावां जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांयां मुळान समर्पून दिल्यांत. ती तस्सो आमच्या देवा सरशी पावोवन दी म्हूण आमी मागया. कुटुंबांत शांती समाधान मेळोवंक 5 जाणांनी गरज जागो विकून वचोवंक. कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक 5 जाणांनी. पुताक बरें आनी हेर कामां मेळोवंक 5 जाणांनी. पोटाचे समस्ये बरे जावंक. दुयेक भायल्या गांवांत वचोवंक विजा. दुयेची आंगाची कोरोज गूण जावंक. मेळोवंकाचे पयशे पाटी वेळार मेळोवंक 2 जाणांनी. PUC दुसरें वर्साचें शिकप चेरक्यान बरें करन परिक्षेक बरी तयारी करूंक बरें फलितांश मेळोवंक. दुयेक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक 2 जाणांनी. पुतांक बरी सैरीक मेळोवंक 4 जाणांनी. पांयांची गांठ दूख गूण जावंक 5 जाणांनी. भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत परिक्षेचें बें पयस जावंक 3 जाणांनी. एकल्याक आमल पियोन येता सुटका मेळच्याक तशेंच आमल पियोन येता सुटका मेळच्याक 3 जाणांनी. 5 वर्सांच्या भुरग्यांची कोंकणी गूण जावंक. एका भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक आनी वाचून बरोवंक. एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक. अडकळ नासतना विजा रिन्यू जावंक. SSLC परिक्षेन बरे अंक मेळोवंक 2 जाणांनी. सायनस आनी मायग्रेन गूण जावंक. ऑस्ट्रेलियान बरें काम आनी विजा फावो जावंक. दुयेची गांठीची दूख ऑपरेशन नासतना गूण जावंक. जाग्याचें सर्वे बऱ्या रितीन जावंक. काडिल्लें रीण फारीक करूंक तांक. आवयची आनी एका भावाची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक. परगांवांत शिकच्या एका तरणाट्याक बेगीनच ताचें शिकाप मुंदारून वचोंक लोन फावो जावच्याक. एकल्याक दुबयंत बरें काम मेळोवंक. एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक. एकल्याक ताच्या कंपनीन पाटी कामां कापोवंक आनी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक. PUCचें फलितांश बरें येवंक आनी BSc नर्सिंगाक सीट मेळोवंक. एकल्याची दोळ्यांची दिश्ट बरी जावंक.
काजारी जोडी आनी मोगान आनी एकवटान जिवंक एकल्याचे गॅस्ट्रिकाचे समस्ये परिहार जावंक एकल्याचे BP शुगर नॉर्मल जावंक पॅन कार्ड आनी पाय दूक गूण जावंक एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटी मेळोवंक भायल्या गांवांत काम करच्या एकल्याक वेळार सांबाळ मेळोवंक एका भुरग्याचें हट्ट उणें जावंक पांयांच्या पंदली कठीण दूख गूण जावंक एकल्याक मानसीक पिडेतावन बरेपण मेळोवंक एकल्याक कॅन्सर पिडेतावन बरेपण मेळोवंक एकलो भाऊ ICUंत आसा डायलिसीस जावन आसा ताका बरेपण मेळोवंक एका विद्यार्थीक फिट्साच्या समस्यांतावन परिहार मेळोवंक एक घडी भर आमचे दोळे धांपया कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसवून हांगासर आयलां तांचो उडास काडया प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्टांच्या आमच्या कुटुंबांतल्या शेजारच्या आस्पत्रेंत आसच्या भाऊ भयणीचो उडास काडून तांचे खातीर मागया मुखल्या दिसांनी परीक्षा बरोवंक वेच्या आमच्या भुरग्यां खातीर विशेष रितीन मागया हांगासर ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या भावा भयणी खातीर आमी मागया तूं आमकां भाव येवकरिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणू आमकां फावो जावं आमेन सांगात बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां दाळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मोरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू भगिवंती मोरये देवाचे माये आमा ओपयां खातीर विनतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन सुमयाचे नावे आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच बरें तुजो सेवाक भाग्यवंत जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमचे सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो आल्तारेचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा ताचे देखीन सांदेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गेंच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद सदांकाल तुमचेर देवो
दया करून बसा. मोगाचनो आयच्या ह्या बागी दिसा संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयल्ले मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो आमच्या पुंशेताचे रेक्टार तांचो हांव तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान उपकार बावडटां. तशेंच मिसा वेळार देवाच्या उतराचो प्रसंग देवबिरांतीन आमी देवाचें उतर आयकोंक जाय आनी तें निर्पळ जावंक सोडूंक नजो म्हणलो भोव अपुरबायेचो संदेश दिल्ले आसात मानादीक बाब ऑस्टीन फेर्नांडीस. तशेंच ह्या मिसाची साबेटोवणी तांणी केल्या म्हज्या नांवान आमच्या रेक्टर बापांच्या नांवान आनी तुमच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचो उपकार बावडटां. आयच्या दिसा आराधनाक तशेंच मिसा वेळार जोगतीं गितां गायलेल्या मानेस डेनीस आनी सांगात दिल्ल्या गायन मंडळीच्या सांद्यांक देव बरें करूं. व्हिडिओग्राफी केल्ल्या डिवायन वर्ड TV हाच्या रॅन्सनाक देव बरें करूं. तशेंच हें हांगासर व्हिडिओग्राफी केल्लें हर एका आयतारा 1:15 तुमच्या डिवायन वर्ड TVचेर आनी बुधवाराचें यूट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक मेळटा. तें हेरांकी सांगा आनी तें तुमी पळया. आमच्या वार्षिक फेस्ताक मुर्दोम दान पिर्जेंत काणिको तशेंच हेर रितीन सेवा दिवन आदार दिल्ल्या तुमचो समेस्तांचो एकाच सुत्रान उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. आमचो जुवांव पावल दुसरो तुमचे खातीर देवातावन भरपूर आशिर्वादां वचून दी म्हणलें आमचें हर एकल्याचें मागणें. आयच्या दिसा आमकां जेवण हांगासर धर्मार्थ स्पॉन्सर केलां. एरन आनी एन्सिटा हांचें लग्न फेब्रेर म्हयन्याच्या 8 तारखेर पोर सोनवारा दीस जाल्लें. हांगासर तीं आसात. एरन आनी एन्सिटा तुमकां बागी लग्नाची वीत मागता. भोव संतोश बरी तुमी आसात. तुमचें सगळें लग्नाचें जिवीत संतोश बरी जावं दी आनी देव तुमकां तुमचें लग्नाचें जिवीत बऱ्या रितीन जिवोवंक आदार दिवं दी. तुमच्या आवय बापायचो आमी उपकार बावडटां आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमच्या लग्नाच्या जिवितांत मोगाचो वायन केदाळाचो उणो जायना जावं दी. तुमच्या खातीर आमी आज विशेष रितीन मागतां आनी तुमचें लग्ना जिवीत नंदान जावं दी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द बेस्ट. तशेंच आयच्या दिसा मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाच्या हर एका मंगळारा हांगासर 10:30 वरार आराधन आनी उपरांत संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसा. हें वरास आमकां कळीत आसा जुबलेवारचें वरास. देखून आमच्या DSAचेन हें पुंशेत यात्रीक केंद्र म्हूण विंचून काडलां. देखून तुमी हर एका ह्या जुबलेवाच्या वर्सांत ल्हान पंगड जावन हांगासर येवंक दुसऱ्या पिरगजितावनी हांगासर आसात. देखून पंगडांनी येवन हांगासर मागोवंक आराधनांत वांटेली जावंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक अवकाश आसा. देखून तुमी पयलेंच आमकां कळोवचें आनी ह्या मुखांतर हें जुबलेवाचें वरास ह्या पुंशेताक भेट दिवन आनीकी बरवशाचें करूंक हांव तुमकां उलो दितां. ह्या हप्त्यांत हांगासर शुक्रारा मिसाचें बलिदान आसचें ना. आमच्या पुंशेताच्या स्टॉलांत धार्मीक वस्तू मेळटात. तुमी भेट दिवची. सांत अंतोनीची इगर्ज अंतोनी काडटे सांत अंतोनीच्या रेलिकेच्या परबेक तयाराई जावन फाल्यांतावन म्हणजे बुधवारा ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा त्रिदूम आसतलें. हर एका सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसा. तशेंच शनिवारा दीस फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर सांजेर 5:30 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सांत अंतोनीच्या रेलिकेची परब संभ्रमतात. आमचे आदले बिसाईब आदीक मानादीक दोतोर लुईस पावल सोज हे मिसाचें बलिदान भेटयतले आनी प्रवचन दितात मानादीक बाब अब्राम डिसोजा ह्या स्वेडी. ह्या त्रिदुमाक आनी फेस्ताक फादर फ्रांसीस रोड्रिगासाच्या नांवान तुमकां मोगाचें आनी वत्तायाचें आपोवणें आसा. आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर केल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटयल्या. आमच्या पुंशेताचे रेक्टार मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो बापानी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती वांटी जाय म्हूण हांव उपकार
बावट मागता. आज आमकां जेवण धर्मार्थ दिल्ल्या एरन आनी सिटा नोरोन्ना बाळोक जेजू वाडो. तुमचो आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला. मोली डिसोजा नित्यादार वाडो. एरन आनी सिटा नोरोन्ना बाळोक जेजू वाडो. इल्डा डिसोजा किरें. तशेंच पोरच्या दिसा फेस्ता दिसा तुमी थोड्यांनी मुड्दोम उपरांत दिल्लें तांची नांवां आतां हांव सांगता. तुमी मुखार येवन मानाच्यो वाती स्विकार करूंक हांव उलो दितां. ऑल्विन नोरोन्ना सान पेद्रो वाडो. मतायस पत्रावो आनी कुटाम लोनावाला. सिप्रियन रेबेल्लो आनी कुटाम कुलशेकार. आल्बेन रॉड्रिगास मंगळूर आसात जाल्यार हांगासर मुखार येवन मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. मानाच्यो वाती वांटिल्ल्या मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापांक देव बरें करूं. आतां आमी उबी रावया. आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर मागणें करतात. मानादीक बाब ऑस्टीन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा, आत्मी खाण जावन आसचें तुजें उतार दोशी मापान तुवें आमकां पवित्र पुस्तका मुखांत दिलां. तो पुस्तक आमी वाचून नियाळन परतून आयकून आमच्या काळजांत तो भरूंक जाय. आनी अशें आमच्या आत्म्याची थान बगोवंक जाय. आनी हेरांकी आत्मीक थानेंत आसल्ल्यांक कितें काळजांत आमी तुजें उतार भरलां ताचे मुखांत तांची थान बगयचय म्हणून तूं आशयताय. तेंच केलें तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आनी तेंच मिसांव आमकां दिलां. ताचे सांगता आमकां तुवें दिल्ल्या कुडीक एक खाण गरज आसा. संवसारी खाण तुवें आमकां दिलां आनी तें आमी नितळ निर्मळ रितीन सेवंक आशयता. आनी अशें कुडीच्या भलायकेंत आमी जियेजय म्हण आशयता. ताजे की चड मापान सदांच नितळ आनी निर्मळ जावन आसचें. सदांच जिवें क्रियात्मक आनी खरें जावन आसचें तुजें उतार ताका चड आनी चड आमी आत्रेगूंक बुकेवंक तांनेवंक लालेवंक. आनी अशें कुडीच्या आनी आत्म्याच्या खाणा खातीर तुवें आमकां दिल्लें तें संवसारी खाण आनी तुजें उतार भरपूर मापान सेवन आमची मात न्ही हेरांची आत्म्याची कुडीची थान बगोवंक बूक थांबोवंक आमकां तुवें आपोवणें दिल्ल्या अर्गां दिता. आनी हातूंत आमी उद्वेस्त जावन वावरूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना प्रत्येक जण एरन आनी एनसिटा पासून आमी तुका अर्गां दिता. आज हें जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां आसता तांकां तुवें आशिर्वादांनी भरिल्ल्या खातीर. आनी लग्नाचो सक्रामेंत आनी एका दिसाचो संभ्रम तांणी चलयला. सक्रामेंत स्विकार केला आनी हो सक्रामेंत जिणी बोर आनी हो संभ्रम जिणी बोर तांणी जिवंक आसा. ह्या तांच्या पैणार सदांच तूं तांचे सांगता आसाय तुज्या उतरां मुखांत म्हणलें तांणी मानून घेवन सगळ्या संवसाराक एक आदर्श लग्न जिवीत वा कुटुंब जिवीत जियोवच्याक तांकां आपोवणें दिल्ल्याक त्या दिशेन जाय जाल्ली सर कृपा आनी बेसांव आशिर्वाद तांकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. अशें आमी हर एकल्यांनी कुडी आत्म्याच्या भलायकेन जियोवन तीच भलायकी उतरां करण्या मुखांत पेल्याक आमकां वांटूंक आमकां आपोवणें दिल्ल्याक फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो तरणाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सलमान बाल्लो तरणाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सलमान बाल्लो श्रेष्ठ गोळीक पवित्र बेसो
Krista dar vugdam pulo dillo Eucharistan so mokshikailo Pagtum bhagavad maryeso Srisht goli pavitsa beso Krista dar vugdam pulo dillo Eucharistan so mokshikailo Pagtum bhagavad maryeso Akipon subham padusro Santum आधुनिक काळांतलो तरणाट्याक तो आपर बायेचो कटमाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्याक तो आपर बायेचो कटमाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो मोगाळ पुता सोपे ओंकार मर्या शेरवा देवा मुखा मगे वन स्वाम पावल दुसऱ्या मगे उनको सच्चे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन